विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब चॅनलाचे संध्याराक कार्यक्रमाचे समस्त वीक्षकांकय मिगेले मोगाच्यो प्रितीच्यो नमस्कारू स्वागत. आयचे अध्यायू आमगेल संसारू आनंदाच्यो सागरू. वय आमगेल संसारू आनंदाच्यो सागरू. आनंद सोदूच्या जाल्यार आमी खंय खंय वचका म्हणना. आमगेल घर कडेन, आमगेल सुತ್ತमुत्तू, आमगेले कुटुंबांतू, आमगेल बंधूंतू सकट मेळटा. आमी ते सोदूचे प्रयत्न केले जाल्यार आनी आमगेली मनस्थिती कशी आसता म्हळ्यार एक आनंद सोदूका म्हणचे एक नमुने मनस्थिती असल्यार मात्र जाता. देवाल दयेन हांव सान दोकून होड दिलेले एक संसारू कुटुंब तांतू पुरा जन एक नमुने आमची गेल शब्द म्हळ्यार कुशालबाई म्हणटा ती. आनी कुशाल जावन घेतली तांतू मुख्य जावन मिगेल आम्मा मस्त कुशालबाई, मस्त संतोष भोगतल मनीस देखून आमकां पुरा जनाक ते स्वभाव आयला आनी आमगे सुತ್ತमुत्त आशिल्ल्यांकय पुरा जनाकय तसलो स्वभाव आयला म्हण सांगून आमगे संवसारा भितरी जावचे मस्त घटना आसा ती. तांतू आज मिगेले समया भितरी एक थोडेची विशय हांव तुमगेले वट्टू वांटून घेवच्याक इच्छा पावता. आमगेल गांवांतू सोमेश्वरांतू शारद दवरता आशिल्लीं ती. शारद दवरून न्हू शारदा विसर्जने दिसू ते एक व्हॅनारी शारदे दवरून न्हू मेरवणीक करून न्हू व्हरून विसर्जन करता आशिल्लींची. आमगेले सान हळ्ळे गांव तेन्ना करंट आनी नाशिल्ले ते देखून असल कार्यक्रमां पुरा मस्त उमेदी जनाक मस्त उमेद आसता आशिल्ली. तेन्ना म्हाका एक शारद येयले एक हांव काय म्हाका दिसता 4री क्लास की म्हूण गे न्हू म्हाका एक शारद येयले वेस घालून गे न्हू एक सान ते आगुंबे वची व्हॅन आसता आशिल्लें. त्या व्हॅना वयर म्हाका बसकारो न्हू एकडे तेकडे दोग जाणां पेट्रोमॅक्स घेवन गे न्हू बसता आशिल्लीची. तशी शारदे म्हाका बसकाराक घेवन व्हर न्हू मेरवणीकेक व्हरून घेवन येताना सगळे गांवां पुरा राबून पळोवचें हांव बरी सान तेन्ना. तें एक विशेश. तेन्ना मेरवणीके व्हरताना ते वचून वापस येताना ते लागीं बशिल्ले ते पेट्रोमॅक्साचे हाजे कसं म्हणटात ताका हें पांते म्हणटा पळय लायटा येवचे पांते तांकां एक सान मूस मिगेल दोळ्या गेलो. जाल्यार म्हाका सुरवेक सांगिल्लें कसं म्हळ्यार तूं शारदे फ्रेंड्स पुरा दिसता म्हणून हास्या नज तांकां पळोवन गे न्हू हात हलोवच्या नज उल्लोच्या नज अशी म्हळ्यार अशी बसका मेरवणीके वच्चो न्हू मेरवणीके वापस येवची थंय तशी बसका हल्लोच्या नज तोंडार एक सान हांस दवरका आनी अशी बसका म्हूण. कसं करचें दोळ्या मूस पडलो. दोळो गश्टून घेवया म्हळ्यार ही शारदे हात हलोवच्या ना. कोणाक आपया म्हळ्यार ही शारदे उल्लोच्या ना. अयो दोळ्या उद्दा येवच्या म्हण सांगल्यार ही शारदे कसन केल्यार ही शारदे. म्हाका कसो करचें म्हणून गोतना बरी सानी कसो करचें म्हणून गोतना दोळ्या भितर जळता दोळ पटापटा पटापटा केलो. कसन केल्यार तो मूस वच्चें ना गट्टी चाबून बसला. अशी मेरवणीक आमगेल घराला आयली. मेरवणीक घराला येताना मिगेल आम्मा मिगेल बाप्पा मिगेल आनम्मा मिगेल भयण्यो मिगेल भाव पुरा जन राबून घेवन मेरवणीक पळोवच्या राबलीं ती. म्हाका एक नमुने धैर्य शिजल तांकां पळोवन घेवन हांव कुडलें उलोवच्या ना हल्लोच्या ना सकट म्हणलां नवें आतां कसो करचें हांवें आम्मा कळका नवें म्हूण आम्मान म्हाका पळयता आसतना मिगेल दोळ्या भितर मूस गेला नवें म्हूण घेवन हांव दोळ अशी गुंडायलो आम्माली कडेन. आम्मान म्हाका पळयलें तेन्ना हांव दोळ अशी गुंडायलो आम्मा कळ्ळो म्हूण घेवन दोळ अशी केलो वयरी दोळ अशी केलो दोळ घरा अशी 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 गुंडायलो आम्मा कळका म्हूण घेवन. आम्मान अशी पळयता आसतना आम्मा भिवन कंगाल. आम्मान मिगेल दोळ्या एक्शन पळोवन घेवन आम्मान तिगेल देरू विठ्ठल बाप्पा आपयले वैरे विठ्ठलू चरडाल आंगार शारद आंगार आयला की म्हण रे यो देवा चरडाल आंगार शारद आयल्या रे आंगार आयला म्हूण म्हणली. विठ्ठल बाप्पा सीदा भितर वचून 4 नार्ल हाण हांव बशील वेकला 4 टायरां सुत्त येवन घेवन 4 नार्ल बेतिल न्ही चमकलो. दोळ्या मूस थंयची नार्ल मात्र बेतिल्लो. म्हाका वचून घेवन शारदे ते विसर्जन करताना व्हॅनार दोकून देंवयताना हांव जोर रडली. कसन जालें म्हणटा दोळ्या भितर बी मूस गेला. तुमी पुरो नार्ल काण घेवन व्हॅना मारले मिगेल दोळ्या भितर मूस वचून पळय जलतास म्हाका म्हूण अयो देवा म्हूण घेवन फुंकून मूस आनी काण 2 दीस नंतर दोळ सुजून येदोड जाला. अशी तें एक गमत. अशी मस्त गमत जाता. मिगेले अक्का मलगड अक्का बॉम्बे आशिल्ली तिका तिगेल पूत सान आशिल्लो मिगेल अण्णाय आशिल्लो घर कडेन आनी तिगेल देरूय आशिल्लो
अशी घरकड सकाळी वेळा मस्त काम आशिल्लें सकाळान डब्बो व्हरच्यो सकट आशिल्लें म्हगेल्या एकलीच पाप काम करतली म्हगेलें तांणी परत हेल्प करता आशिल्लीं ती जाल्यार कितलें हेल्प केल्यार बायल मनशां तांगेलें काम म्हण तांकां आसता न्हय ही गेल पुताक स्कुला वताना न्यूट्रोमूल दुद्दा घालून घेवन किरोन हिण दिलें गेरे पिरे विकी म्हण म्हणलेली ताणें पिलें पिताना अम्मा हें लायक ना दूद हें कसं की जल्ला हें लायक ना म्हणलो कसं रे लायक ना हांवें 2 चमचे न्यूट्रोमूल घाला नुत्त पितिके कशी आशिल्लें तुगेलें केन्नाय दूद पिता नाटका पिनी जाल्यार समज घालता पळय पेट्टा म्हणलेली तितले भितर ताण भिवन घेवन गटा दूद पिलो गटा दूद पिवन घेवन ग्लास ते टेबलार दवरलो तो चमकलो स्कुलाक ಸ್ವಲ್ಪ वेळ नंतर अक्क ते ग्लास काण घेवन घासूच्या घालया म्हण अशें पळयतना ग्लासा भितर म्हणून हांव पिट्टी व्हरलें पळयलें व्हय म्हण अशें पळयतना कसं पळोवचें न्यूट्रोमूल म्हणलें कोणी हिण चटणी पिट्टी घालयता तूं खंयची खाल जालेलें न्यूट्रोमुला ड्रब्यान तूं हिण चटणी पिट्टी घालून दवरलेलें दिसता हिण अर्जंटाक न्यूट्रोमूल म्हण लेखून घेवन चटणी पिट्टी घालून घेवन दवरला पाप दिसली तिका चेरडा वयरी ये देवा पाप रे दुदांत हांव चटणी पिट्टी घालून दिला मू चेरडाक चेरडू पाप सांगील पट्टी न्ही दूद आजी समना म्हणून चटणी पिट्टी घाल्यार मागीर दुदाप रुची कसली जायता म्हणटा तिगेलो देरो थंय बसून आशिल्लो वने आतां पोट्टा चटणी पिट्टी कशी गेल्या न्हय आतां एक पण्णा पोळ करून घेवन तागेले तोंडा भितर घाली मैदा पिठा पण्णा पोळ करून घेवन घाल्यार पोट्टा आशिल्ली चटणी पिट्टी आनी आतां घालल मैदा पिठा पण्णा पोळ समज जावन मिक्स जावन लाय जाता म्हणलो अशी मस्त गंमत पुरा जाता जाल्यार ते अनुभविसूचे आमकां कळका तितलेची आनी मिगेल आक्कस पळय मलगडाका ती मस्त तिका पाप पुण्य दये पुरा चड तिगेल घरा लागी एकलो मंकड खेळयतलो केन्ना येत आशिल्लो तिगेल पूत तेन्ना साहनू कंडे रबून तो पळयत आशिल्लो तो पळयत म्हूण ते मंकड खेळयतल्यान तागेले चेडूवांनी घेवन येत आशिल्लो मंकड घेवन येताना थंय राबून घेवन ताणें खेळोवचें मिगेले आकाक ते चेडो चिके वेळ पळोवन राबता न्हय म्हूण कुशेरी ताका कसं खाण दिवचें ते माग चेडूवांक आनी खाण दिवचें आनी ताका स्वल्प दूड दिवचो चेडूड कशी खेळता पळयता सुमार वेळो म्हूण तो हांगा खेळयत आशिल्लो एक दीस पळयतना जोर शिंया वळाक ते चेडू लावून घालून पुरा पिंदून गेला ते पळयतना परकट हांव घालें शिंया कडकडत तसके जोर शीं आसतना म्हगेलो आक्का पाप दिसले के ये देवा चेडू आला वस्तकी म्हणून भितर वच्चो न्हू तिगेले पुताल सकट पोरणी सकट हांव घाल पुरा ಒಟ್ಟು करून घेवन एक पोटले घाल घेवन ते मंकड खेळयतले दिलके घे तुगेले चेडवांक म्हणून घाली म्हूण सांगून दिलके तो कुशेर घेवन गेलो कुशेर घेवन गेलो हेर दीस आक्कान कसं की वसरे काम करता आसतना मंकड खेळयतलो आयलो येता प्रकार चेडू कंडे दुखून पळयत आशिल्ले पळयत आसतना चेडू तो पळयतच न्हय म्हूण घेवन आक्का हांगा काम करता आशिल्ले तेन्ना ते चेडू रबिलो म्हणले अम्मा हांगा यो अम्मा हांगा यो म्हण आपयतके अबा इतली दीस आपयना ते चेडू आज कसन आपयता म्हूण पळोवन घेवन ही वय चमकलके पळोवया म्हणून सुमार वेळ एक्स्ट्रा केलेला के ताणें मंकडाक इत्या म्हळ्यार पुल दीस पाप हिण सकट दिला न्हय म्हूण आशा पुरो खेळयत आशिल्ले हिण हांगा यो म्हणटाना हें वचून घेवन पळयलके पळयताना कसं पळोवचें हिण दिलें लावंक घालून पुरा तागेले चेडूवान अंता त्या मांकडाक एक घाल सोळाके ताणें एक ते पळोवन हांसून पुरके तेन्ना मिगेल अण्ण थंय बसून आशिल्ले ते सोफारी हांगा यो रे बोल रे हांगा वचता म्हूण म्हणलें अशी पळयतना मांकड आगेले ड्रेस घालून घेवन नामतस के चेडू वय नामतस के हिण आण दिलो ड्रेस पळोवन घालून घेवन तेन्ना अण्ण म्हणलें यो देवा मांकडा वरेन तुगेले पुताल ड्रेस घाला गो ताणें म्हूण हांसून दवरलें के मागीर मिगेल आक्क म्हणलें आस रे पाप मांकड जाल्यार इत्ते ताका पोट भरची ताणें नव्हे ते दुखून ताका ते चेडा म्हणके नव्हे आस मारया कसं करचें आसो म्हण म्हणलें अशी मस्त सकट गम्मत जाता मिगेल आक्काले धुव ग्रॅज्युएशन जातरी घरा कडेन आशिल्ली तेन्ना मिगेल आक्कान म्हणलें घरा कसं मस्त काम ना न्ही गो तुका काम आनी मेळू थंय हांगा येद्राक एक टैलरींग क्लासीस पळय थंय वचून घे न्हू टैलरींग शीक पुणी वाळडिके पूण ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಎಂತ ಪುರ ಶಿಕ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ನವ ಗರ ಉಪಯೋಗ ಜತ್ ನವೆ म्हण जायता म्हणून बिल्डिंगा येद्राकची टैलरींग क्लासीस थंय चमकलके ही वचून फस्ट डे ताणें हॅमींग शिकयलके कशी हॅमींग करता म्हूण घेवन हिणें हॅमींग करता अशी पांये जांगेर दवरून घेवन हॅमींग करता आशिल्के सुमार वेळ नंतर तो शिकयतालो मास्टर येवन हॅमींग कशें केलां म्हूण पळयतना हिण वेल्ला लावंक घाल्या ही गेल चुडीदारा ಒಟ್ಟು पैजामा ಒಟ್ಟು पांयार दवरून घेवन शिवयलाके ताजी हॅमींग आनी हाज्यो हॅमींग टैलरान मागीर शिवयलेल्या पशी चेड सोडयलके बैसून घेवन
मागीर एक दिसू सुमार सकाळी गेल शिकून जाल मागीर एक दिसू हें जबला शिवनच्याक मेशनार शिवय आजी म्हणके मेशन तिका मस्तूच कशी म्हण शिकून दिलें मेशनार बसून शिवय म्हण म्हणके हिणें जायतं म्हण स्टिची घालके स्टिची घालून घेवन लायक करून घेवन शिवून घेवन व्हरून घेवन दाखयलके टैलराक टैलरा व्हरून दाखयता ताका मास्टराक टैलरींग हाजे मास्टर दाखयल सदन मास्टरान शिकण पळयतना हिणें जबलाक आंग दुखून काक्क समेत बुज्जाले ते शिवण घालून दवरलेके हात ना चिरक्याचक हात कशी पळय तशी शिवण घालून दवरलाके ताणें तेवें सोडयलके मागीर तो म्हणलके तूं एक 4 दीस घरकड बसून हेमींग हें तें पुरो प्रॅक्टीस करून घेवन यो इता म्हळ्यार हें ताका दिसलें दिसता हिणें शिवयलेल्या पयशी चड सोडोका जेत न्हय म्हूण घेवन मागीर हां जायत म्हूण ही घरकड बसून शिवयत आसतना मिगेले अक्काल नंदेल बामूण आनी नणंद करून घेवन आयलींची घरकड ही घरकड बसून शिवयत आस आज क्लास ना गो म्हणके ताकाची क्लास आस जाल्यार ताण ಸ್ವಲ್ಪ घरकड प्रॅक्टीस करून मागीर यो म्हण सांगला मामू म्हण म्हणके तेंची तो रस्त्यार नांतस आज अखिल क्लास ये नी म्हणून ताका तुगेलें शिवण सोडोन सोडोन पूर जाल्यार दिसता त्या दुखून तुका ताणें रंज दिला म्हूण म्हणलके आत्ताय आमी हास्य आसता विशय पुरो तिगेले टैलरिंगाचे पुरो उडगास करून घेवन मागीर एक वेळाक पावसाळ लागीं येताना मार्केटा वताना आक्कान म्हणके सुमार 7 गो आज मार्केटा वताना पुरा रिपेर करून घेवन येवया म्हूण घेवन एक 2-3 सात्ते घरकड आशिल्ले पोरणे सात्ते मागीर पक्कने पावस आयल्या धरू म्हूण एक 9 सात्ते पुरा एक चिला भितर घालीके आनी हिगेले आत्तां दिलके तुगेलो आत्तां तूं चेडा मागीर आमकां देंवन हांगा मार्केटांनी वचून ते रिपेरी दिताना तुगेलो आत्तां आसल्या उडगासान दिवचें जाता न्हू तुगेलो आत्तां आसो म्हणून दिलीके हिगेलो आत्तां जायता म्हणून आत्तां तूं तें चील दवर घेवन आक्कान तिगेले मार्केटा व्हरची आशिल्ली बॅग गीग पुरा घेवन हिण ते सात्या चील घेवन घेवन चमकलींची रिक्षार वचून घेवन मार्केटाल्या पावलींची रिक्षार दवरून देवलींची रिक्षार दुड्ड दिलो आक्कान ही मार्केटा वताना मदें 7 रिपेरीच मेळके 7 रिपेरीच मेळ म्हणून घेवन आक्कान म्हणके वय गो ते 7 दी गो ताका म्हण रिपेर करूंक घेवन आमी वापस येताना रेडी करून दवरतलो तो म्हळ्यार 7 कयस 7 ना 7 कयस म्हणलें अयो 7 तूं म्हाका चिलान दिलें न्हय हांव रिक्षार सायडा दवरलेलें देंवन तान विसरलें म्हणलें 3 पोरणी 7 रिपेरी व्हेलेले एक नवी 7 4 7 रिक्षा चलोट गेला खंयस म्हूण सोदूचे आनी तूं 4 7 नाशी त्या वर्सा नवे 7 घरकड हाडका गेले अशी मस्त गम्मत जाता पुरा कडेन मस्त फुडें एक वेळाक मिगेल्या आनू अम्मा आनी मिगेल भयणी करून घेवन एक वार्डिके गेलेलींची वार्डिके गेलेले तेन्ना अम्मान व्हाण काण घेवन ते येद्रा दवरलेके तेन्ना मिगेल भयणी म्हणलेके अम्मा हांगा व्हाण दवरलें वापस येताना व्हर तुगो तें कोणी व्हेल्या री म्हणलेके मिगेल अम्मा म्हणली व्हेल्या व्हरो गो 3 वर्सां जालें तें व्हाण घेवन घेवन बाटा व्हाण गट्टी मुट्टी आसा म्हूण सांगून तुगेल्या अन्नान तें गट्टी मुट्टी आसा न्हय म्हणचें विंगडा व्हाण हाडची ना म्हाका तें व्हाण पळोवन बेजार येवन गेला वयऱ्या घेवन गेला कोणी कांपल्या कांपोवची त्या लेकार पूण आतां 3 वर्सां जालें न्हय आनी विंगड व्हाण हाडटलो म्हणलें की हां म्हणून घेवन मिगेल भयण भितर अम्मानी आनू करून भितर गेली भितर वचून वाडी गेली जेवण जालें फोटो जालो सकट जावन भायर येवन घेवन अम्मा व्हाणाल्या गेले सदन ये देवा म्हणेल के हें आयकून सुतमुत आशिल्लें कसं न्हय व्हाण गेलवे म्हणलें के पुरा जन गेली सई व्हाणा तेन्ना मिगेल भयण म्हणलें की हांव म्हणिवे व्हाण वता तें म्हूण घेवन म्हूण म्हणलें के तेन्ना अम्मा म्हणलें के कसो व्हाण वच्ची गो कोणी व्हरत म्हूण दवरलेलो हांवें वता हींच पळा निकेची कोणीय व्हरली न्हय की कर म्हणलें के अशी नमुनवार हास्य जाता अशी आसतना मिगेली एकली म्हाव आसा मिगेली तिका सान प्रायरी पामूण गेल्लो पाप बारीची बाल हें विधवे तिणें कुळार आसूचें अशी कोणा ते तिगेले भयण्याल चेडवान की एके भयण्याल बाळांतिऱ्या की एके भयण्याल चेडवान सान आसतना की हांगा ते वचून रप्त आशिल्ली पुराजन तीक मोगार आपूण व्हरता आशिल्ली ती कसन जाल्यार दाक्षण न्हय इत्या म्हळ्यार तिगेल चेडू न्हय पळय दाक्षण री व्हड जालेली तशी दिल्ली एक वेळा तिका तिगेले भावाले पुता ते आपूण व्हेलेली तेच्या ताणें बाळान जालेलें तेन्ना मागीर पुरा जाल्लें मागीर हिका वापस पेटोवच्याक ट्रेनार बसकार येताना
ताण म्हणके जाग्रते लिलका घे म्हण सकळचे दुड्ಡು दिलकय खाणनी पुरा बांदून दिलकय ट्रेनार चेडोच वेळा पळयताना हिगेल निडला रे वो हंगे कोड एक कसं की एक मेणशी दवरला काय हिणें वो हंगा ताका अयो कसो दवरला गो ते लिलका म्हणके तेन्ना अयो काय ना रे ते अमृतांजन म्हणके तशें कसो दवरला तुवें म्हणके नाही रे केल्या व्हडल्या ट्रेनार म्हाका चिके माथ्या दुखता तेन्ना वापास अमृतांजन डब्बू घेवन वचे बदला थंय सारयलें जेल्लो म्हणके अयो निलका आतां तुका माथ्या दुखेस तुवें म्हणके ना रे पक्कने आयल्या रे सरोच्या जात न्हय म्हण एक साम थोडें लावन घेतिला हांवें म्हणके अमृतांजन डब्बू निमगेले आमी दिना आशिल्ली गो म्हणके आसा रे वापास मिगेल खातीर हाडची कसा लेक तितलो ताय दाखशेण आमी आत्ताय हांसूस वो हंगेक अमृतांजन तीन लावन येयली उडगास कोरगेन आत्ताय हांसचें अशींची मिगेल अम्मा बॉम्बे वचून अण्णालोट रपतना एक वर्डिके चमकलेली वर्डिके वचका जाल्यार फुडली वर्डिकेक तेच हॉलाक गेलेले तेन्ना AC हॉल न्हय इक पाप शिंकावन येवचें थंय गेले सदन उसरू मेळटी बाद न्ही आसा तिका घरकडेन तर सुदर्सून घेवचें 2 दीस वता तिका कसो करचें म्हणून गो शिंकी 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 येता ते AC हॉलाक बसले सदन तिका हे ओपास आनी एक पळक तेची AC हॉला वचाक AC हॉल नवे म्हणले कुनूची अम्मान घरा दुखून वताना इन्सिडाल घेवन गेली के इन्सिडाल मात्र थंय वचून बसले इन्सिडाला न्हीद येता न्हय ही बशील कडेन वार्डीक पळोवंक सोणू कुरवंत आसा वार्डीक सगळी जेवची ते आम कुरवंत आसा कडे कड्याक एक न्हीद तडसूं जायनाची जी बेका शिकोवन दवर घे न्हू गळ आड घालून घेन थंय बशील कडेन जेरे कपडारी भांगरांनी घालून घेन न्हीद काडटा आसा सुमार वेळ ते कोणाके मना वच्चे न्ही ಸ್ವಲ್ಪ वेळ नंतर अशें पळयता न्ही न्हिदलें पळोवंक घेन आमा आमा म्हूण जागेल्यार ही घट्ट न्हिदलें त्या पळोवंक घेन सुतमुत्त आशिल्लें आनी पुरा लेखले खंय ही शुगरा पेशंट न्हय खंय की एक शुगर उण जाला इन्सिडाल म्हूण कोणाके मात हे न्ही एक शरबत पिवून दोळ्या उदकांनी लावन शरबतांनी पिवून जागयल्यार ही उठयले खंय उठान घेन कसं न्ही म्हणले खंय नाही तुका शुगर उण जालें जेवो माती गुल्यावर जालें म्हण निमगेल्यार न्हय रे हांव घरा दुखून बाय सरतना इन्सिडाल घेवंक घेवन बाय सरलेली ते इन्सिडाला पवर न्हय हांगा बशील कडेन न्हीद आयली मरे एक चूर म्हाका वाडीक पळोवचें जाय न्ही इन्सिडाला न्हिदे निमित्त म्हण म्हणले की अशी मस्त सकट गम्मत जाता मस्त गम्मत जातना आमकां ते अनुभविसूच्या मात्र कळका म्हूण सांगताची मागीर आमगेल बाबाजीक नॅचरल आयस्क्रिमाचे एक 2-3 फ्रँचायस आसा नॅचरल आयस्क्रिमाच्यान एक वळाक जांबळाचे एक आयस्क्रीम प्रिपेर केलेलें तेन्ना तांणी ते लॉन्च करतना पुराची तांगेले आयस्क्रिमा हांगा फ्रँचायसा भितर नॅचरलाच्यान व्हडोड जांबळाचे फोटो घालून सोडलो पोस्टर्स आमकां बाबाजीन आंगडी पुजे वेळाक येवका म्हण आपयले तेन्ना आमी पुरा ಒಟ್ಟು चमकलेलीची आमी पुरा ಒಟ್ಟು वचून घेवन थंय हें पळयतना आम्मान अशी पुरा आयस्क्रीम पळयलें सकट पळयलें ते व्हडलो फोटो पळयलो आम्मा कडपाडीची आम्मान अशी पळोवन अय्यो ओड जांबूळ न्हय आम्मा पळोवन अय्यो जांबळा हें कसं न्ही गुल्ला वांयगणा आयस्क्रीम वे म्हणली म्हगेलो अण्ण लागीं आशिल्लो अण्ण म्हणलो वय अम्मा आतां वांयगणा आयस्क्रीम केला काय आनी डायबिटीसाच्याक म्हूण घेवन काराते आयस्क्रीमय करता काय अम्मा रघुनंदन माम म्हणत आशिल्लो आनी काराते आयस्क्रीम करता खंय म्हण घेवन वैव्यान आतां वैसऱ्याची के म्हणली अम्मा अशी प्रत्येक कडेन गम्मत आसा आमकां ते गम्मत भोगूंक कळका गम्मत आनेकल्यांक आमी ते एक संतोश पोवच्याक कळका म्हणून दिसता आमगे थंय एकली कामाची आशिल्ली आमगे तेंची आमगेल भयणीक कोणाक हेल्प करचें म्हळ्यार बारीकूच पाप म्हगेल धाकले भयणीक तीन कामाचेर म्हणलें खंय आतां म्हगेले दुवेल सोयरी सकट आसत न्हय तांणी फाय येता खंय ही आमगे थंय चली पळोवच्याक कसान करचें म्हणून गोतना तांकां पुरा खाण आमी एक खाण न्ही कसं नाही कोर तांकां एक समान कोरका न्हय म्हूण म्हणलें खंय ताका म्हगेल भयणी म्हणलें खंय तूं एक काम कर गो तूं कसं नाही कुंकळा रांदे न्ही करता न्हय कुंकळा रांदे वय अम्मा ताजें ओट्ट कसं करचें म्हण आलोचन म्हगेली गोडशें नाका की कसं नाका म्हण म्हणलें खंय ताका म्हगेल भयणी म्हणलें खंय कुंकळा रांदे ओट्ट पानफळ कर गो आनी एक शीर करी जालें न्हय गोडशें जाल्यार पानफळ जालो हें जालें न्हय तें करी येता जाल्यार पीठ वांटूका न्हू अम्मा रगड्यारी म्हणलें खंय ताका म्हगेल भयण म्हणलें खंय वाडना आमगे तें ग्रायंडर आसा न्हय हांत वाटिल्लें आसाय म्हण म्हणलें खंय
तूं हांगा तें वांट्टून घे न्हू पीठ करून घेवन व्हर म्हण म्हणलें जायता म्हणलें मागीर तिणें एक रेशनाची कजकी एक तांदूळ हाडून दिलें रेशना तांदूळ आनी एक इतलें रुलां आनी तूप केस तिगेलें गे एक इतलें तूप थोडें तूप घेवन आनी एक थोडें एक अर्द पाव भर साखर हाडून दिलें मिगेल आम्म म्हणलें वय गो ते रेशना तांदळा पोळ केलो वळा निकळना आमगेलो आशिल्लो तांदूळ घालया तिका म्हणलें आनी आमगेलो आशिल्लो घरकड आशिल्लो तांदूळ दप्पकी तांदूळ तिंबयलो मिगेल भयणीन आनी इणें एक वळेकान दिलें ताका कित्याक म्हळ्यार तांणी पानपोळ्या सोय घालनात म्हण आमी पानपोळ्या सोय घालून करची न्हय त्या दुखून रुची जावं खातल्यांक म्हण मिगेल भयणीन एक वळेक कांतून ग्रायंडरा घाली ग्रायंडरा घालून तिगेल शीर कोरका न्हय म्हण आम्मा दनपार जेवण जालें मागीर आम्मा एक चूर न्हिदो काय 1 घंट 2 घंट भर पूण आम्मा न्हिदत आशिल्ली त्या म्हळ्यार मस्त काम आशिल्लें मस्त काम आसतना घरकडे आम्मा न्हिदो काय जाल्यार आम्मान त्या दीस पाप न्हिद न्ही खंय शीर करया म्हणून घेवन शीर पळयल्यार ही गेली एक इतलें रुलां इतलें येदें तूप मोल्ला हाडलेलें आनी हें खंय पावता 8-10 जनाक म्हणून आमगे तें आशिल्लें तूप काडली काय आम्मान रुलां 3 हाडलेल्याक थोडो रुलां भरती घाल खंय आनी साखरय घाली खंय मागीर येळा पेट्टी आमगेली घरकडची मागीर अशी नाका मा ताका थोडे काजू बेनी द्राक्षे घाली म्हणलें मिगेल भयणी अप्रू भायर करची न्हू मा पाप म्हणलें हां म्हण आम्मान अर्दा पशी मुखाल वास सामान आमगेले घरकडच्यो घालून घेवन लाय करून घेवन भाजून शीर केलें ताका कलराचें आनी हें घालून घेवन केलें मिगेल भयणीन ग्रायंडरान तूं हें पीठ घालून घेवन वाट्टून ग्रायंडर धुवन अशी पळयतना ती कामाची कोणाल खातीर आनी पीठ करतस पळय ती लागीं घरकडे बसून तांगेले चेरडा लोट खेळतस आनी हांगा दनपार न्हीद सोड पानपोळ्या पीठ शिरा आंगेल सामान घालून नाल्ल कांतून पुरा करतस ती ते लागीं चेरडू आवड खेळतस ही आम्मान म्हणलें पळय मारी खंयची तुका जाव का हें पुरा आं आमी हांगा दनपारां न्हीद खोळ घेवन हांगा पीठ करतस ती ते चेरडा लोट खेळतस म्हणलें मागीर मिगेल भयणीन वय गो हांगा यो म्हणलें मिगेल भयणीन ताका ती म्हणलें तुमगेले जावं ते हांगा चेरडा घेवन खेळत म्हण हांगा खेळतस मा म्हणलें एक ग्रायंडर धुवच्या जायत एक सोय कंच्या जायत कंच्या काय येईल ना कंच्या काही हांगातील निमित्त हें काम करून घेवन आनी मात दणवलेली ती शाबीत अशी आसतना केलो पण तो उपकार करूं गेल्यार असल प्रजत्ता म्हूण सांगून गम्मत असल सकाळ मस्तस आमगेले पोटलेन तूं उडगासा पोटलेन तूं राशी गम्मत आस ते राशी गम्मत सांगच्याक मिगेले समय अभाव यस त्या दुखून आयच्या दिसाक हे गम्मत आमगेले आनंद सागराचे गम्मत इतले सांगून आनी मुखावेल अध्यायाक आनीक दीस एक मध्यन त्या कोळाक आनी इतली उडगासा पोटली मिगेली गम्मते पोटली घेवन येवन तुमगेले एदराक सोडोवच्याक प्रयत्न करता हे अध्याय तुमकां खूश जेवच्या पुरो म्हण लेखून तुमगेले सकडाल अनुमती घेता सकडांकय नमस्कार हस्त अश्या नमस्कार.